मांडा गुरूक नमन करता आणीक सगळ्यांत पयलीं विवेकानंद प्रेरणा सामाजीक आनी शैक्षणीक संस्था केरी सत्तरी, तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रागंदा ह्या तिनूय संस्थांनी आज जे हांगा लोक साहित्य संमेलन घडोवन हाडलां ते खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे सारके रसीक विद्यार्थी, शिक्षक आनी लोककलेचे अभ्यासक, संकलक हे सगळे जे हांगा आयल्यात तांकां नमन करता. विशेश करून पौर्णिमाबाई केरकार, फाटल्या सत्रांक वांटो घेतिल्ले सगळे संशोधक, शिक्षक राजन बाब केरकर हांकां नमन करता. आनी गुरुल्या गाणें सुरू करचे पयलीं थोडोसो इतिहास सांगता. प्रत्यक्षांत जी चवथ जाता गणपतीची भाद्रपद म्हयन्याक, त्या चवथी उपरांत जी पयली एकादश येता जाका परिवर्तनी एकादश म्हणटात आनी कांय कडेन वामन जयंती अशें ताका म्हणटात. ती वामन जयंती वेळीप गांवकार समाज म्हळ्यार जो काणकोणचो कुळमी समाज आसा तो समाज परंपरेन गुडुलो परब, गुडुल्यांची परब म्हूण मनयता. सादारणपणान एकादशीक रातच्या 10 वरांचेर हे गावपाक बसतात आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळीं 7 वरांचेर तो गुडुलो जाता, जाका गुडुल्या परब अशें म्हणटात. हातूंत तें गाणें आसा ताजें नमन ते सादर करतले आनी उपरांत एक काणी सांगतले, गावन काणी. कारण काणी आमी प्रत्यक्षांत कथन करून सांगतात ती पळयलां, आयकलां. पूण गावन काणी हो एक वेगळो प्रकार ते सादर करतले, ताजे पयलीं नमन आसतलें. पूण हो गुडुलो म्हळ्यार कितें ताची संबंद हांव तुमकां पयलीं सांगता. हे अशे तरेन सादारणपणान 5, 7, 10 अशे लोक बसतात गावपाक. जांकां जो मुखेल पळय गावपी आसता ताका गाणेली अशें म्हणटात, गावपी तो मदीं बसता. आनी दुसरे जे आसतात जे साथ करतात तांकां सरांदर अशें म्हणटात, म्हळ्यार ते स्वर दितात, स्वर दिवपी अशे तरेचे आ करून. आनी तो मागीर काणी सांगता फुडलो. आतां ह्या गुडुल्या गायता पयलीं तेन्ना अजुनूय बी भुरगे, जाणटे सगळे त्या गांवकारांच्या घरा कडेन येतात, घरा कडेन बसतात, तें गाणें आयकतात. फुडें बाकीचे भायले लोक येतात, हे सगळे लोक आयकूप आयिल्ले. ओके. ज्या वेळार गुडूल चलता, गाणी चलता, त्या वेळार दिंडी भुरगे म्हळ्यार जे लग्न जावंक नाशिल्ले अशे 11 भुरगे हे गांवांत फिरतात आनी गांवांत फिरून गांवच्यान ते नाल्ल आनी भाकरी एकठांय करतात. त्या दिसाची पोळी पळय करतात न्ही, त्या पोळयेक आमोळी अशें म्हणटात. आमोळी म्हळ्यार आम पोळी. आतां ती पोळी उड्डाचे आनी तांदूळ घालून करतातूच, पूण ताजे बरोबर जे कासाळी म्हणटा पळय न्ही, मोठे तेऱ्याचें पान आसता पळय, ते कासाळीचे दांडे, ते दांडे कट करून, कातरून ते वाडटात सगळे पीठ. आनी ते पिठाची ज्यो पोळी करतात ताका आमोळी म्हणटात, आम पोळी, आमसण आसता ताका. फुडें तर हे भुरगे जे पळय वतात न्ही, ते भुरगे दिदी भुरगे ते पुंजून हाडटात आनी ते म्हणटात की आडसोळ्यो बाडसोळ्यो भिवां पळयो. भिव म्हळ्यार भीम, भिवां पळयो व्हडली पळी दाखयता, व्हडली पळी दाखयता, बारके पळी दाखयता, बारके पळी लिपयता, व्हडली पळी दाखयता, व्हडली पळी लिपयता, बारके पळी दाखयता. माय सून कात्ता खोरो 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 खोरो. हांगा माय सून कात्ता खोरो खोरो पळय आसा. पयलींच्या काळाक मायेचें आनी सुनेचें पटन जालें की कसो राग काडप, एक तरी आयदनाचेर काडप वा कातपाचेर काडप. म्हणटकीर माय सून कात्ता खोरो खोरो हे ते म्हणटात भुरगे आनी मागीर येतात. हो जो पळय हातांत घेवन नाल्ल आसा तो नवो न्हवरो, त्या वर्साक लग्न जाल्लो नवो न्हवरो तो हाजेर वता, झरीर वता, झरी वयल्यान उदक घेवन येता आनी तें उदक तातूंत बांदता फुडें. ही पळय हातूंत तो ह्या पानाक ते बांदतात, उदक बांदतात. तें
कुसवाय म्हणतात तो किवणीची व्हाये ते घेऊन ते बांधतात आणि मागीर ते त्या तांबया घालून, तांबी असतो तो, त्या तांबयात उदक घालून ते हाडटा उदक आनी बांदतात फुडें. हो हाका म्हणटा गुडुलो. गुडुल्याचे अर्थ खूब जाण खूब तरेन लायतात. विनायकबाब खेडेकर आसूं दी, पांडुरंग फळदेसाय आसूं दी, जयंती नायक आसूं दी, अजीत पैंगीणकर, महेंद्र पळ अशा लोकांनी अभ्यास केला. पूण म्हजी माहिती प्रमाणे म्हाका दिसता गुडुलो म्हळ्यार गुठलो आसतलो तो, गुठलो. त्या गुठल्याचो गुडुलो जाला आनी तेणें ती परब केला. हो आतां बांदला. वयर पारसाक बांदतात तो. आतां ती घरां बी तशी पारसाची ना, मागीर खंय तरी बांदतात. आनी गाणी चालू आसता हेवटेन. आतां ते नाल्ल हाडले उपरांत सगळीं फोडटात, ताजी कातली करतात. ताजी मांडणी सुद्दां पळया कितली सुंदर फुडें. कितले सुंदर तरेन मांडलें पळयात ताजे फुडें. फुडें की अशे तरेन ते कुडकी करून शिरो करून ताज्यो मांडटात आनी ते शिरो करून मांडले उपरांत मागीर तो गुडुलो केवणीची बडयेन तो फोडटात. ते सगळे वाडटात पयलीं खावपाक आनी तो मागीर फोडटात आनी तीट सुणून पितात. हें पळय. आतां अतिशय म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, गांवांत पळय आमी बायलांची समता, बायलो दादले बिदले म्हण झगडटात पळय शारांनी, गांवांत पयलीं सावन बायलांचो गुडुलो आसा. जेन्ना हो गुडूल चलता तेन्ना बायलो गांवकारागेर गुडूल बांदतात आनी तो गुडुलो नवी व्हंकल बांदता. हाजो उद्देश असो की लग्न जावन गेल्ली चली पळय आषाढी पावणी म्हणटा न्ही, तशी तो चली सगळी येतात गांवांत आनी तो तांचो गुडूल करतात आनी तो बांदतात. आनी तो गुडुलो वयर पारसाक बांदनात. ते सकयल एक हें आसता पळय आमचें पावसांत कितें आडसण म्हण करता पळय न्ही, थंय ते बांदतात आनी तो व्हिरान फोडटात. फरक इतलोच, पूण बायलांचो गुडुलो आसलो. तर हें तुमकां इतल्या खातीर सांगलां कारण गुडुलो आमकां प्रत्यक्षान हांगा दाखोवपाक मेळना. अशे वेळार गुडूल म्हळ्यार कितें तें समजून घेवपा खातीर. आतां ह्या गुडुल्यांत आसता ती पांडव आनी कौरवांची काणी. पांडव आनी कौरवांक ते मावशे भाव अशें म्हणटात आनी ती जाग्या खातीर झगडी आसा ती वेगळे तरेन सांगतात. आनी विशेश अशें की काणी आयकतना तुमकां दिसता ही काणी ह्या गांवांत घडला आनी तांचें नांव वेगवेगळीं. आतां तपशिलां वचना वेळ जाता म्हणून, पूण तांकां कशे पद्दतीन ते काणी सांगतात ती आयकुपा सारकी आसता. ताजी नमन ते म्हणटले आनी मागीर एक गावन काणी सांगतले. केन्नाय संदी मेळ्ळ्यार तुमच्यांनी येवपा जाता. ते आषाढी हे भाद्रपदाची एकादस आनी द्वादस अशे 2 दीस ते आसतात. आनीक एक बरी परब ती जाता. अजून ताणें तें चालू दवरला. हें जें पथक आसा हो पंगड आसा तो आषाढीचो. हातूंत जानू वेळीप हे मुखेल गाणेले आसात. गोविंद वेळीप हे सरंदर आसात आनीक सांगतू गांवकार हे सरंदर आसात. तुमी आयकुची आनी काणयेची रूच घेवची. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. पयले नमो नगारो देवा श्री गणेशाग, दुसरे नमो नगारो दे काळे गावतो रे, तिसरे नमो नगारो दे सारदे दे माये, बरो जनका बरो राजा रे, बरो जनका राजा राणी दोघो जाणार रे, राजा राणी दोघो जाणार. राणी राजा सांगता सामी आपण फाल्या वयली उठून आवो घरा काही वयता, छक्काण वयता आणि छान बात परत काही घर काही येता. राणी आवो घरा राणी आवो घरा गेल्या, गीत छपलो रात काही येली. छक्काण वचून छान बाचो राणी घर येतो म्हणटा स्वप्न काळो जालो राणी काही येयला. राणी खबरी वचून जाय रे, राणी खबरी वचून जाय. राजा उठलो कोपडे काही तरी जाय रे, आ पगडी बांदली
बूट घाले बाहेर काही चाललो शाबास गोट्या गेलो घोड्या काही सोंदर आणलो आई घोड्याचेर बसलो घोड्या मारले चाबूक या रे मावोड्याच्या वाटे शाबास उडी मारे ते घोड धावता रे उडी मारे ते घोड धावला धावता धावता वाचून मोदयान रातीचो मोळार काही पावला आई एकडच्यान घोडो तकड धावता रानातलो कोळो तकडच्यान एकडे काही येता आई दोघं एक रेडी झाल्या रे जुग रेडी झाल्या रे घोड्या केवचला मोदयान रातीचो गडप जाण घोडो काही उभं काही जालो आई राजा सकल गेलो कोल्यानं जाप दिल्या फुडी काही वचो तरी जायना याबाय आता मध्य राती घेऊ वचो रे मजराचे घरी वचो या सायडीनं पळयलो पळयल्यार काही मोचिले गोटे काही आजा आई हेवटे सायडी पळयलो पळयल्या गवळ्यांनी घर काही आजा याबाय मोची गोट्या गोड्या भरला रे मोची गोड्या गोड्या भरला मोची पुन्हा वयलो घोड्या काही बांधलो आई राजा गोळ्या घरा निदो काही गेला याबाय जेव खाऊन दारा दापून गोवळी तर निल्ले आई बायल्या वारना राजा निल्ला रे बावल्या वारंगा राजा निल्ला राजा निल्लो साकणी पार काही झालो आई गोवळी उठले काही साकणीच्या पारा याबाय गवळ्यान जाणटी गवळ्यान आपल्या चेड्या उठयलो उठ रे बाबा गोट्या वचून मोचिले दूध तरे आडी आई गवळ्या चेडो गोड्या गेला रे गोड्या चढ गोड्या गेला गोट्या गेल्यार काही मोची बुना गोड तरे आचा आई आमगे मोची गेर गोड झाला रे आमगे मोची गेर गोड झाला दोन्ही मोठ्या उड्यो धावट काही घर काही आई आबा आबा उठ रे आमगे मोची गेर गोड झालो गोड झाला झाल्या बरो रे गोड झाल्या बर झाला त्या भोळे काही राज काही उठलो आई गवळ्या मामा मागे गोड रे गोड्या मामा मागे गोड दम तुझी खबर ना कोणा सांगून गोड बल रे कोणा सांगून गोड बल आमगे मोची गेर झाला गोड रे आमगे मोची गेर झाला गोड जाणटी गवळ्या जाप दिली बाबा मोठ्या बोवाळ काही नाका आई गावची बुद्धवंता आडिया आणि त्याच्या रजाव काही करिया गावच्या त्यावा बुद्धवंता आपण आला रे गावच्या बुद्धवंता आपण आला सारख्या चौकाने बुद्धवंत बसल्या बसल्या रे सारख्या चौकाने बुद्धवंत बसल्या हे राजा तू आपल्या गोट म्हणटा तो आपल्या गोट म्हणटा कोणा म्हणून करता आम्ही तू येता वाटे कोण मेळलो गोळ्या मामा आपल्या कोण मेळला रे वाटे कोण आपल्या अरे बुदंता यो रानाचो कॉल झाले मेळलो
ताका आळीशिवाय म्हणजे रोजां जायना ना कोल्या वचून राजा आडू रे गोऱ्या वचून राजा असो राजा काय तर धांवलो कोळ मेळे जाग्यार उबो रावलो क्यो काही केले धावट धावट हिरा रे गोरो दांड दांड हिरा अरे दादो किता बोळ काही करता अरे राती हावटी घोड घेऊन गेलो तुवें काही दगलो मुखार पोतान त्या गोळी म्हणटा आपले आलो हा म्हणटा मागेलो रोजा करू मात्र याऊ दोघं खबरे मारी आणि गोळ्या घराडीन त्या भूतवा कितरे करता पल्ले घालो भूत जाऊन काय भाऊच्यान काही बसल्या हात आलेता बोट आलेता याच्या मोठ्या पोगड्याचे गोळी जाऊ काही करता त्याच्या बसून काय कोलोने राजू तरी पावलो राजूच्या सभे बसला आणि कोला काही त्या पल्लेड काही बसलो पल्लेड बसून जयमू कटारे पल्लेड वचून जयमू कटाम मोठी कोल्या काही नितर येता तकड काही आलता आणि आजचा काय कोल्या कसली नी देत म्हण काही तो बुधवान काही म्हणता अरे राजा करू गेलो कोलो कसं कपडा नी देत रे कपडाची राव रे सांगत रे कपडा नी निघता सांगताय काय काल आणि पळय 2 दीस न्ही 1 रात जाली 3 दीस जाले दर्या उदक भरलो आणि म्हाका पालोवूंक आयलो कितें पालयता म्हाका येता न्ही हो देर वो रात 2 जायतलो दर्यान उदक भेट्टा न्हू 4 जायतलो मुशीगेर घट जाता न्हू दर्या उदक भेटना मुशीगेर घट जायना रोजां कोल्या सारकें झाले रे रोजां